येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. भुरग्यांची पालकांची आनी शिक्षकांची नदर आशिल्लो 12वीचो निकाल शेनवारा जालो जाहीर. पास जावप्यांची टक्केवारी 95.46%. पास जावपी चल्यांचो आंकडो 95.3%. जाल्यार 95.88% पास जावपी चलयांचो आंकडो. काल फोंडा धवळे बायपासाचे कुशीक आशिल्ल्या स्क्रॅप यार्डात लागिल्ल्या उज्यांतल्यान अजून येता धुंवर. थळावे संस्थेची परवानगी नासतना स्क्रॅप यार्ड कशे आसात कार्यरत हो मुळावो प्रस्न अजून काडटा तकली वयर. बेतूल दर्यादेगेवेलो सुरक्षा पोलिसांच्यो बोटी बारीक सारीक कारणांक लागून जाल्यात कड्डम. कागाळ करून लेगीत संबंधित अधिकारी ओडटात कानार केस. कोट्यांच्यो बोटी फकत पणजे कित्याक, आमकां कित्याक ना, थळावे नुस्तेकार मागतात जाप. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 12वीच्या निकालाचेर भुरग्यां सयत पालक आनी शिक्षकांची नदर आशिल्ली. तो निकाल शेनवारा जाहीर जालो. पास जाल्ल्याची टक्केवारी 95.46% आसा. चल्यांनी 95.3% आनी चलयांनी 95.88% मेळयले. याविशीं संबंधित अधिकाऱ्यांनी अधिक माहिती दिल्या. आयकात. Passing criteria, we have not changed. The passing criteria is 33% out of 100, and of course, provided they get the 21% minimum marks after combining term 1 and term 2. There is a provision of condensation marks, so called as a grace marks. If it is a general stream, there are 6 condensation marks. They can get the benefit of the 6. Or vocational, there are 8 condensation marks because the total is 800. So it is a 1% of the total. The condensation marks and the sports merit marks, they will be exercised only if the candidate passes the examination. Otherwise, these 2 condensation marks and of course the sports merit mark, they will be carried forward. There is no passing in a particular subject and then going ahead. Only if the candidate passes, then only the condensation mark and the sports merit marks, they are exercised. You can see this trend of the higher secondary result for the last 5 years. In 2018 it is 85.84, 19 89.59, 20 89.27, 21 of course there was no examination, so this was 99.40. This was based on the internal assessment. And in the year 2022, where that was the first year where we had started with terminal 1, terminal 2, and the performance was 92.66. You can see this graphical presentation also. Now for this year 2023 examination, 19,377 students, candidates that appear in the regular category, and 18,497 they have cleared this examination. 49 are reserved because of the various reasons, and the result is 95.46%. Comparing with the last year's result, that is of 2022, with the same system, that is terminal 1 and terminal 2, you can see 19,377 this year. Last year it was 18,112. This many people they had appeared. So there was a marginal increase here. 1,265 is the enrollment increase. Whereas past it is 18,497 this year. Whereas last year it was 16,783. So 1,714 students will be the increase in the passing percentage. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. काल फोंडा धवळी बायपासाचे कुशीक आशिल्ल्या स्क्रॅप यार्डात उजो लागलो. तो अजून सुरू आसा. उजो नियंत्रणात हाडपा खातीर 20 वयर उजो पालोवपी दळांचे अधिकारी यत्न करताले, पूण थळावे स्थितीचे परवानगी नासतना स्क्रॅप यार्ड कार्यरत कशे आसा हो मुळावो प्रस्न अजून सुटूंक ना. पळयात पुराय बातमी. काल दनपारां जो हांगा उज लागलो, स्क्रॅप यार्डाक उज लागलो, तो आज 4:30 जाल्यात, 5:30 जाल्यात. 5:30 पर्यंत हांगा तो अजून उजो पेट्टा. आणि दुसरें म्हटल्यार तो हायवे हा तो बंद केल्लो आसा, तो अजूनय चालू केल्लो ना. आणि आज अशें म्हणटा की आज सकाळी 20 गाडयो ज्यो फायराच्यो 20 गाडयो यूज केल्यो हांगा. काल 40 केल्ल्यो, पूण अजूनय उजो बंद जायना. उज्यान सारखे खाकर उडयल्ले आसा. आणि जे फायराचे जे फायर फायटर आसा ते हांगा काम करीत आसात. फायर ब्रिगेडीचे फायर फायटर उजो पालोवपाक आज दुसरो दीस चालू आसा. हे कित्याक लागून जाता? हे लिगल गोष्टीक लागून जाता
काय हे वायफाय गोष्टीक लागून इल्लिगल गोष्टीक लागून सगळो ऍडमिनिस्ट्रेशन सरकारी दरबाराचो सगळो जे रेव्हेन्यू वेस्ट जाता हो हांगा लक्ष नोंद करून घेवपाक जाय व आमचो पयसो इल्लिगल गोष्टीक सपोर्ट करता म्हणूनच वेस्ट जाता. आज आमची कवळे पंचायत आसा आनी कवळे पंचायतीच्या ज्या भुरग्यांनी रेजोल्युशन कितलेच फावटी घेतलेले आशिल्ले जो स्क्रॅप यार्ड आमकां हांगा नाका म्हणून. पूण हे आतां आज जे पंच जे कोण आज येवन हांगसर स्टेटमेंट दिवन गेल्यात तेंच्यांनी सुद्दां त्या पदार आसतना सरपंच म्हणून पदार आसतना स्टेटमेंट दिल्ले बाबा ही स्क्रॅप यार्ड नाका. पूण तेंच्यांनी हांगा कान दोळो केल्लो आशिल्लो नजर अंदाज केल्ले आशिल्ले लोकांक. म्हणून आज हो सरकाराचो सगळो पयसो सगळो वेस्ट जाता आनी अशें म्हणून गेल्यार हे सगळे हायवेचे हेजेर आसा आनी हायवेचे नजरेन आसून सुद्दां ही स्क्रॅप यार्ड हे ऍडमिनिस्ट्रेशन जे कोण आसात पळय आमगेले MLA म्हण जावं ZP म्हण जावं पंच म्हण जावं सरपंच म्हण हांकां तर दिसना जाल्यार हो सरकाराचो पयसो वेस्ट जाता. हो पळोवपाक गेल्यार सगळो इलिगलिटी आसून गव्हर्मेंटाचो फुकट पयसो गेला अशें लोकांचें म्हणणें आसा. जाल्यार हाजेर अशी इलिगलिटी जे आसा तांकां बेगीचे बेगीन बंद करचें लोकांची मागणी आसा आनी ती बेगीन बंद जावपाक जाय. कित्याक हो फुकटचो जो पयसो जो आसा हो टॅक्स पेयराचो पयसो हो वेस्ट जाता. ताका लागून लोकांची मागणी आसा की असली इलिगलिटी बेगीन जावपाक दिवची न्ही आनी इलिगल आसा जाल्यार ते बेगीन काडचे अशी लोकांची मागणी आसा. आता तर उजो म्हाका दिसता खुबसो कंट्रोलान आयल्लो आसा. ते 2 JCB सद्या चालू आसा. काम कंटिन्यू सकाळच्यान आमी कंटिन्यू चालू केल्ले आसा. 2 JCB घेवन आमी उदक हुसकून आमी उदक मारून तेजेर कंट्रोल हाडलेलो आसा. म्हाका दिसता सकाळच्यान आमी हांगा आतां 20 गाडी मारलेली आसा. काल पासून उदक चालू आसा. कालय गाडी मारली. काल म्हाका दिसता 80 कितें तरी गाडी मारला. आमी आयज 20 कंट्रोलान आसा. तरी पूण उजो पेट्टो दिसता पळय उदो दिसता. सो आमचें काम चालूच आसा अजून आनी रातपर्यंत आमी काम चालूच दवरतले कंट्रोलान हाडूं सगळं. ऐक्यात स्क्रॅप यार्डार रावपी लोकांचे म्हणणे. 4 घरों का हमारा नुकसान होगा. इनका एक घर मेरा और इनका और उसका 4 घर हमारा भाड़े. कितना लोग रहते थे? मतलब हमारा 4 बिराड़ा था. हमारा 4 बिराड़ा पूरा गया इधर. किसका बिराड़ है? ये हम काशीनाथ का है जगह. काशीनाथ जगह पे रहते हम लोग. भाड़े में रहते थे. भाड़े से रहते हैं. बहुत साल हम लोग इधर है. बहुत साल से है. अभी सब तुम्हारा कुछ भी नहीं. देखो ये मेरा झाड़ नारियल का इतना ही दिख रहा है. घर तो है ही नहीं मेरा इधर. कुछ भी नहीं दिख रहा है. ना एक बर्तन है ना एक कुछ भी नहीं. अब घर में क्या क्या था आपके? पूरा सामान था. पैसा सोना. मेरा लड़के का 2 महीना हुआ शादी हुआ. उसका तो एक चीज नहीं बचा. कुछ नया लोकल का पूरा गया. कपड़ा सोना पैसा वैसा उधर काम करते थे तो? नहीं हम लोग घर का काम करते हैं. हम इधर नहीं स्क्रैप में काम नहीं करते थे? स्क्रैप वाली नहीं है मी. आम्ही बिराड्या खाता. आम्ही खूप वर्ष झाली आमका. आम्ही आंध्रा होता. आम्ही जागेवर काम करता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, श्वेता गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेतूल दर्यादेगेवेल्यो सुरक्षा पुलिसांच्यो बोटी बारीक सारीक कारणांक लागून बंद पडल्यात, जाका लागून ह्यो बोटी कड्डम जाल्यात. बेतूल दर्यादेगेवेल्या पुलिसांक दर्यांतल्या हेर खंयच्याय बोटींचो सोद घेवचो पडलो जाल्यार तांकां थंय पावपाक कठीण जाता अशें नुस्तेकारांचें म्हणणें. साबार फावटी प्रस्न मांडून आमी थकले. आमी आतां कशें म्हूण पोट भरप? कोट्यांच्यो बोटी फकत पणजे कित्याक, आमकां कित्याक ना? थळावे नुस्तेकार आतां प्रस्न सतायता. आयकात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते बेतूल कोस्टल पुलीस स्टेशन जे आसा ह्या पुलीस स्टेशनार आसात आनी तुमकां आमी दाखयतात. गोवा 365 तुमकां दाखयता की ह्या पुलीस स्टेशनाची किती धयनात जाल्या. ह्या पुलीस स्टेशनाक ज्यो बोटी दिल्ल्यो, कोस्ट गार्डा पुलिसेक बोटी दिल्ल्यो, त्या बोटीची किती धैर्यकी जाल्या. तांकां 4 व्हिलर एक बायक दिल्ली. ही बायकय कित जाल्या आनी त्याच बरोबर त्यांची जी जीप आसा व्हेकल्स, ह्या जिपीची परिस्थिती तुमकां आमी दाखयतात. एक वटेन आमचो जो CM आसा तेणें पयलींच 25 कोट्यांची बोट दिल्ले कडेन आसा. ती खंय दिल्या? पणजी दिल्या. पूण ह्या पुलीस स्टेशनाची कितें? हांगा जी बोट दिल्या ती 20,000ची काम करपाक पडटा म्हणून वयर धड्यार काडून दवरल्या. दुसरी 4 कोट्यांची जी 4 व्हिलर बायक दिल्ले कडेन आसा ती बायक कितें काम म्हण जाल्यार धड्यार काडून दवरल्या. थंयचो बेल्ट गेला तेका पडटा 20,000. आनी तिसरी म्हणल्यार ही जी गाडी आसा, जी जीप आसा, ही तांकां दिल्ली ती खंय तरी मॉडर्न आसा, तिकाय 20,000 खर्च आसा. ह्या 60,000 खातीर 3 बऱ्यो ज्यो गाडी आसात, 2 बोट्यो आनी एक गाडी
ही आमी खंय तरी स्क्रॅपा उडोवपाक पडले कडेन आसा. ह्यो बोट्यो आनीक ह्यो गाडयो सारक्यो करूं जावपा ना. एक वटेन आमी म्हणटात की आमची गोंय वयल्या पावण्यार व्हरया. अशें करून जो पुलिसेक जर कोस्टल बेल्टाक कोस्टल पुलिसे फुड्यान जर गाडी ना या बोट ना जाल्यार आमी मुखार वयतले. आज बोटी जर धरतले नुस्त्याच्यो खंयची खंयची बोटी येतात तांकां जर धरतले जाल्यार तांचे कडेन एक बोट ना. तूं पणजे साकून हांगा बोट येतली आनी ते हांकां धरतले. आज कोस्टल बेल्ट जो पुलीस आसा वो आपल्याली ओन गाडी घेवन येता. हे बोटी ना जावन आज हे अशे बेबनशाही चल्ले कडेन आसा. कर्नाटकाची बोट मलपेची बोट म्हणल्यार ते येवन पडले. आज ह्या टायमार आमी आमचो धंदो स्टार्ट जाला आनी गव्हर्नमेंटाचें पालन करून आमी तशेंच उरले. कसले इलिगल धंदो चलोवंक वचोंक ना. आज पळय जाल्यार तूं लुगार ना दर्यांत आख्खी लायट घालून दवरल्या. आनी आज मागांक गेल्ले आमी आज एक काड्डू घेवना. कोणाकच इतके बोटकारान माग मारले कोणाक एक काड्डूक ना. जाल्यार आमी जगपाचें कशें? गव्हर्नमेंट हेचेर कित्याक एक्शन घेयना? आज कोर्टांत कोण तरी गेल्ले म्हणून आमकां खंय तरी बरें दिसलें जाल्यार आमी पण तेचें पालन करून कसलोच वायट धंद्याक हात घालूंक ना. आनी आज पळयल्यार सडनली आमकां आज लायटी घालून दिल्या. तेन्ना आमी जगपाचें कशें? आनी गव्हर्नमेंटान तर आज अशे तरेन तेजे बोटी अशे वयर उडयले जाल्यार तेमकां पळयतलो कोण? ही बोट सामकी गेले कडेन आसा. हे बोटी स्लॅप जाले न्ही. तेन्ना आमी आतां कितें सांगून थकले सामके. जाल्यार आमी करपाचें कितें? आमकां हेचे गरिबांक सामकें काबार करपाचें गेलें गव्हर्नमेंटान. म्हणजे तुम्ही सेफ ना. सामकें सेफ ना. आज मानायक आमच्या कडेन पयशे दिवपाक आमकां ती चिंता पडले कडेन आसा. आमकां डिझोलाचे पयशे येना जाल्यार आमी आनी मानायक पसून आमी फुडें आमकां माना येवन आमचो धंदो चलतलो कसो? पण भायले बोट येवन तुमगे नुस्त्यावर लोक कितें आतां आज एलईडी घालून पासून आमी काबार जाल्ले कडेन आसा. एलईडी लायट घालून आख्खी दर्या आज पळोवपा जायना. आणि ही धरता जाल्यार ह्यो बोटी जाय. बोटीच जाय न्ही. आनी फिशरीसान ही बोट दवरल्या ती आपल्या बंदरार दवरल्या पणजे दवरल्या आनी ती आतां टायमाचेर पळयल्यार ती मोडून पडल्या म्हणटा. हे अशें कित्याक लोकांक ही कोस्टल पुलिसेली बी मोडून पडल्या. हय सगळे टोटल गोंयांत एकूय बोट ना. जाल्यार खंय तरी आज गव्हर्नमेंटान हे भारी लोकांचे चिंतपाचें म्हणून आमी सांगून थकले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खणगावकार आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. काणकोण वाठारांतल्या आगस गांवांत 2 किलोमीटर लांब उदकाची पायपलायन घातल्या खरी पूण फकत लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक. कायदेशीर पळयल्यार ही पायपलायन सुमार 3 फूट भितर घालपाक जाय आशिल्ली पूण ती वयल्या वयर घातल्या. पळयात पुराय बातमी. आता फोनय घेना आणि तुमचे पायप कितली केजी घालते पायप आमगे आसा थंय सेम सेम क्वॉलिटी पायप. बॉब घातला लोकांनी पळय ते साधारण अशें घराणे वचपाची मेडबी घाती पळय न्ही ते फोन उडयला आनी म्हाका सांगपाक लागला आपूण तांकां परती रिपेर करता केला आनी आयरोना लोकांक गाळ्ळे आमकां. आणि फातर अंडवल्या ताजे वर फातर अंडवले तितले मोठे पळय सगळे फातर अंडवल्यात. टायर गेल्यार फुटवतले आणि इतले कनवर्ट जेसीबीन गेल्ले. जेसीबीन कोण इतली कितले करता गेले अजून एक जाल्यार म्हण समजो पारता जेसीबीन जाल्यार तूं काय वेगनार गाडी हाडली फातर केलो पायपलायन दामोर जावपाक जाय ना आतां जावपाक बील सर्टिफाय करनाका. तेगेले टेंडर दिल्ले आसा थंयच्यान तेका काडूं लायात आनी सगळी जावं दी अशी न्ही कितें काय म्हळ्यार हीच जाता म्हण. खंय आमी पॉयंट आउट करपाक ना तुमगे सुपरवायझर तुमगे इंजिनियरान ती हें करपाक जाय आशिल्ली. आमी टेक्निकली कोण कामां उरता मरे आन्सर आमी गांवचे लोक आमी दिवची पडटा सांगिल्लें आनी मातशें डीप मार ताणें कशें आयकल्लें जाल्यार पोकलीन आनी दोन हाडिल्ली बारकेली. आमी कितें सांगपाक जाय तांगे इंचार्ज कोण कितें करतात तांगे सुपरवायझर पीडब्ल्यूडी सुपरवायझर आमी करपाक काम न्ही. ह्या रोड लेवलाच्यान तूं घालता आनी पायपलायन ती त्या सायड शोल्डर तरी न्ही गाडी वतले आनी कितें तरी तुम्ही आनी कांय करनाका आमचें रेजोल्युशन तुमकां घेतलें. काणकोण तालुक्यातल्या लोलयेपोळे पंचायत वाठारांतल्या आगस ह्या जाग्यार घातिल्ली सुमार 2 किलोमिटरची पायपलायन जाचे खातीर सुमार 12 लाखच्या आसपास खर्च आयला. पूण दुर्दैवान ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान ही पायपलायन फक्त रस्त्याच्या वयल्या वयर घायला. कायदेशीर जर पळयलें जाल्यार जवळ जवळ ती पायपलायन सुमार 3 फूट भितर डीप आसपाक जाय
पूण दुर्दैवान ती वयल्यावर घातिल्ल्यान ह्या गांवच्या लोकां खातीर तो सामकोच एक गरजेचो आनी सामकोच डेंजर सिच्युएशनाचो विशय जावन पडला. हो विशय इतलो जालो की जेन्ना गाडी परतयता किंवा लोडाची गाडी सायडीन येता तेन्ना ती चिड्डता आनी फुट्टा. अशा तरेची घटना घडले उपरांत ह्या गांवांतल्या लोकांनी ग्रामसभेक विशय मांडलो आनी ताजे नंतर ह्या डिपार्टमेंटाचे जे येवन हांगासर इन्स्पेक्शन करून गेला आनी त्या वेळाचेर ह्या लोकांनी प्रॅक्टिकल ती पायपलायन खणून तांकां कितें फॅक्ट आसा तो दाखयला आनी ह्या वेळाचेर जेईन सांगला की ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचें बील खंय आपूण आडोवन दवरतलो आनी ताजे कडल्यान खंय ही पायपलायन परत घालून घेतलो. What question water with the Magi entrance question that is only the problem. सर आता सध्या ॲक्शन कितें तुम्ही कितें घेतलें? No, we'll have to take a relay rectify. Unless that payment we won't be done. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, श्वेता गांवकर आणि शिवानी सांगेलकर. युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलीचेर 5-0 अशें जैत मेळोवन 14 दवर्ली कपात स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवर्ली फुडल्या फेरयेत पावलो. दवर्ले पंचायत मैदानाचेर ही मॅच बरीच रंगली. पहिल्या अर्धात दोनूय पंगडांनी बरी झूज दिली. युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलेन आपल्या परीन गोल करपाचो बरोच यत्न केलो, पूण स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवर्लेचे डिफेन्स बळिश्ट आशिल्ल्यान तांकां गोल करपाची संद मेळिना. दवर्लेक 5-0 अशें घसघशीत जैत मेळ्ळे आनी हो पंगड सर्तीच्या फुडल्या फेरयेत पावलो. पळयात काय खीण. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. येता त्या दिसांनी व्हडलो पावस पडपाची शक्यताय आसा. 7, 8 आणि 9 वेर कांय वाठारांनी व्हडलो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला, जाका लागून लोकांक फावो ती काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. ह्या सप्तकाचे अखेरेक पावस झडपाचो अदमास आसा. पावस पडपाचो आसलो तरी कुपा धाडपाची आशिल्ल्यान गरमेत वाड जाणवतली. चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 26 डिग्री उरतले. 9 तारीख मेरेन बोट धन्याक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. ह्या काळात बोट धन्याक कोमरीन, तामिळनाडू आणि गल्फ ऑफ मन्नार वाठारात न वचपाची शिटकावणी दिल्या. 9 तारीख मेरेन व्हडलोसो पावस पडपाचो अदमास. 7 तारखेक कांय वाठारांनी दव. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 3 ते 4 दिसाक चडावत तापमानात व्हडलोसो बदल ना. 9 तारखे मेरेन बोट धन्याक खोल दर्यांत न वचपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.